GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स कर्फ्यू 14 जून मेरेन वाढलो गरजेच्या वस्तूंची दुकाना स्टेशनरीची दुकाना सकाळी 7 ते दनपारा 3 मेरेन उक्ती मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीट घरा दुकाना रिपेअर करूक सूट पुढल्या सप्तकात लहान भुरग्यांचे दोतोर आणि नर्सिंग ट्रेनिंग सुरू कोविड टास्क फोर्साची जाली बसका मुख्यमंत्री तिसऱ्या लहरेच्या तयारेक जीएमसीचे मेडिकल वेस्ट लासपाच्या प्रकरणात कोण जबाबदार अजून स्पष्ट ना मुख्यमंत्री म्हणतात डिनाक जबाबदारी फिक्स करूक सांगला पर्यावरण मंत्री काब्रालय प्रकरणात लक्ष घालता पर्यावरण दिसा निमतान गोयच्या राना वाठारात 100 वॉटर बॉडीज 5 लाख रोपां लावपाचो सरकाराचो प्लॅन गोयभर पर्यावरण दिसाच्यो जाल्यो कार्यावळी पर्यावरण दिसाक मंत्री काब्रालान लॉन्च केली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम इलेक्ट्रिक गाडयांक सबसिडी रिन्युएबल एनर्जीक तेको 6 वा 8 जुलयाक जाव येता सीझेडएमपी ड्राफ्टाचेर जनसुनावणी दक्षिणी अस्तंत मान्सून पावलो गोंयांत गोंयची शीम हुपून महाराष्ट्रात आयतारा उटंगार उपरांत नेट देंवतलो 9 जूनाक सावन परत नेट गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास आणि वॅक्सिनेशनाक कमी रिस्पॉन्स म्हण पात्र आशिल्ल्याची कॅटेगरी बदलत आसा मुख्यमंत्र्यानच केले मान्य परवरीचो आमदार म्हणटा 100% वॅक्सिनेशन जायसर कर्फ्यू चालू दवरात केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मानवडियान तारवटे यांच्या वाशिनाचो घेतलो नियाळ तारवट्याक प्राधान्य दिवचे तारवट्याक त्रास जावचे न्ही गोया भशेन हेर राज्यांनी तारवट्याक वाशिना खातीर प्राधान्य दिवचे म्हण प्रयत्न कर्फ्यू 14 जून मेरेन वाढलो मुख्यमंत्र्याने ट्वीट करून जाहीर केले गरजेच्या वस्तूंची दुकाना स्टेशनरी दुकाना सकाळी 7 ते 3 मेरेन उक्ती दवरूक मेळटली पहिली दनपारा 1 म्हळ्यार दुकाना बंद आसताली तशेंच मान्सूनाची तयारी करूंक दुकाना घरा रिपेअर करूंकय सूट दिल्या फुडल्या सप्तकात लहान भुरग्यांचे दोतोर आणि नर्सिंग ट्रेनिंग सुरू जातली सरकारान कोविड-19 टास्क फोर्साची बसका शुक्रारा घेतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तिसऱ्या लहरेच्या तयारेक लागला सुमार 120 लहान भुरग्यांचे दोतोर आणि नर्सी ह्या कामा खातीर शॉर्टलिस्ट केल्यात तशेंच गरजेचे वैजकी सामान जुनाच्या 10 तारीख मेरेन पावतले म्हण मुख्यमंत्र्यान सांगला टास्क फोर्साच्या मिटिंगेनंतर टास्क फोर्साचे सगळे मेंबर्स आशिल्ले त्या टास्क फोर्साचे कमिटी सगळे आमचो मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर जगदीश ताका सगळे एक्चुअली प्रेस घेवपाक लायली कदाचित तो फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो जे आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी जेंच्यांनी जे रिकमेंड केलां PIC पासून NICU पर्यंत ट्रेनिंग डॉक्टरांक दिवप हे बाकीचे सगळे क्लियर केल्ले आसा तांच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग दिवपाक फुडल्या विकांतल्यान सुरू करता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक स्टार्ट केल्लें आसा ओके कितले पर्यंत जातले इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी तर आमचे कडेन ऑलमोस्ट म्हणजे आमच्या कडेन आसा ते एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी यूज करपाक शकता बट थोडेशे आमकां इक्विपमेंट आनी जे परचेज करचे पडटा तर आतां आमकां 10 तारखेपर्यंत आमी तांकां परचेज कर हें सांगलेलें आसा ते परचेज करून रेडी दवरतले ट्रेनिंग फुडल्या विकांतल्यान सुरू जाता फुडल्या मंडे पर्यंत मोस्टली सुरू जावपाक जाय जे पिडियाट्रिशियन नर्सीस आनी बाकीच्यांक घेवपाक जाय तांकां सगळें ट्रेनिंग दिवपा खातीर सुरू जाता कितले बेड्स कितले डॉक्टर्स कितले ऑलमोस्ट 120 डॉक्टर्स पिडियाट्रिशियन्स अवेलेबल आसात गोंयांत तर सगळे जाणां भितरले जे मोस्ट सिनियर आसा तांकां सोडून बाकीच्यांक जी वेंटिलेटर्स ट्रेनिंग दिवपाक जाय ती ट्रेनिंगूय पिडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट दितले नर्सिंग ट्रेनिंग दिवपाक जाय तांकांय दितले
एट प्रेजेंट इट इज अप्रॉक्सिमेटली ज्यो बेड्स आमकां अवेलेबल करपाक जाय म्हणजे इवन दो इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हांगासर मेन आमचो फोकस उरतलो विच इज इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनी इन एमर्जन्सी साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी इन एमर्जन्सी फेसिलिटीज ज्यो आसा पिडियाट्रिक्सा खातीर त्यो अवेलेबल आसतल्यो. जीएमसीच्या वाठारांत मेडिकल वेस्ट लासपाच्या प्रकरणात अजून जबाबदारी कोणाची हेच थारूंक ना. मुख्यमंत्री म्हणटा जबाबदारी फिक्स करात म्हण खंय डिनाक सांगला. दुसरे वटेन पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालय ह्या प्रकरणात खंय लक्ष घालता. इन्स्पेक्शन करात म्हण तो खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगपाचो आसा. जीएमसीचे वाठारांत मेडिकल वेस्ट आनी बाकीचे कोयरांक उजो लावपाचो प्रकार प्रुडंटान उजवाडाक हाडिल्लो. सरकार मात अजून जबाबदारी कोणाची काय ताचेरूच अडला. मुख्यमंत्री म्हणटा डिनाक जबाबदारी फिक्स करूंक सांगला. जीएमसीची गार्बेज आहा पळय न्हू तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले ते जळयता. ऑलरेडी हांवें डिनाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ताजेर हांवें डिटेलान ताका मेलूय घातल्या की ताणें सगळ्या जो ताजेर ट्रिटमेंट आनी जी एजन्सी आहा त्या एजन्सीक ताणें वेवस्थीत रित्या करूंक लाय आनी जे कितें केलां तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा लायल्या. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालय ह्या प्रकरणात लक्ष घालता. हय जीएमसीचो वेस्ट तुमी सांगता बंद करता तेका हांव आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आनी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एक इन्स्पेक्शन करपा लायता टू सी वॉट इज एक्चुअली हॅपनिंग. सो मे बी ते जीएमसी करना आसा आनी कोण प्रायवेट लोक तेका कितें करता मे बी कित्याक लोक इतलो जाता थंय की थोडे लोक थंय वयता आनी मागीर तेंचे कितें उरता ते मे बी कलेक्ट जावन ते भायर उजो बी लायता आसतले हांव न्हू कितें तें. सो आय विल चॅक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान गोंय सरकारान राना वाठारांत सुमार 100 वॉटर बॉडीज आनी 5 लाख रोपां लावपाचें थारायलां म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. 250 नेचर गायड आनी 50 वैद्य मित्रांकय ट्रेनिंग दिला. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान आमदार चर्चिल आलेमावाक साळ न्हंयचो प्रश्न सोडोवपाचें उतर दिलें. गोंयभर पर्यावरण दिसा निमतान कार्यावळी जाल्यो. दर वर्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात वेगवेगळी कामां करता. ह्या वर्साक आमी जवळपास 100 वॉटर बॉडीज ह्यो फॉरेस्टांत तयार करपाच्यो ठरयल्या आनी त्या निमित्तान 5 लाखां पेक्षा चड सॅम्पलिंग ही रोवपाची थारायल्या. जवळपास आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 250 युवकांक हे नेचर गायड्स म्हणून ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा. त्या निमित्तान वेगवेगळ्या भागांतले 250 युवक हे नेचर्स गायड म्हणून ट्रेन जाल्या. जवळपास 50 वैद्य मित्र आमी रजिस्टर्ड करून घेतल्या आनी त्या निमित्तान आमच्या अभयारण्यांत मेळपी जंगलात मेळपी वेगवेगळ्यो वनस्पती ह्यो वैद्य मित्रां खातीर अवेलेबल आसतल्यो. We have started the full day program of environment department from Kavalasi and I hope that आज जे सांगला आम्ही पिक्चर बाब आनी आमचो सरपंचान सांगला की साल रिवर जशें तेणी फुडाकार घेवन आज सेंट्रल डिस्ट्रिब्युशन काम आमी कावलसीन केल्लें आसा लोकली अशें साल रिवरांचे बांद लोकली लोकांचो सपोर्ट घेवन आमचो कितें सपोर्ट जाय तो आमी दिवपाक रेडी आहा. रिवराक तें कोन्न सगळे आखे बांद बंद करून हॉलतालें हॉल पळोवपाक कितले पडटाले हॉल कोण म्हणा केस टू केस घेता एनवायरमेंट केस टू केस घेवपा जाय एनवायरमेंट तर सारकें क्लियर करतलो सगळें क्लियर करपा जाय 100% मिनिस्टरा मदें तो चड काम करता. On the beach like sand dunes, like trees are protecting us from this dangerous cyclone. So today on this World Environment Day we have decided to grow screw pine which is helping us in stopping us from erosion. But for the last decade or so, the present government has done nothing to stop sand erosion. Now we have just 105 kilometers of coastline and almost 25 kilometers of our coastline has been eroded. And today there has to, the WRD, the tourism department, the forest department has to take initiative to stop this erosion. पर्यावरण दिसा निमतान आमी मांद्रा जुनसवाडा हांगा ट्री ऑफ होप ह्या सुवातेर आमी झाडां लावपाचो यत्न केला आनी सातत्यान आमी 2 ते 3 वर्सां जाली आमी हांगा झाडां लायत आसा. आमचो एक सांगता की झाड लावप म्हणजे तुमी ऑक्सिजन तयार करतात. जाले फाटल्या 4 दिसां पयलीं गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डान आमकां 820 झाडांचो प्रोविजन करून दिल्लेले आसा. झाडां पावल्लीं आसा. त्या पैकी म्हाका 1000-2000 लावपाचो एक प्रयत्न आसा लावपाचो. यंगस्टर्स ऑफ आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी हेंच्यांनी आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हेज्या दिसा कार्यक्रम घडोवन हाडला. एमएलएक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें टायम काडून येयला. हे बरें कोच हे यंगस्टरांक तेणें बूस्ट केला.
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा आनी अशेंच तेजो सपोर्ट सगळ्या कामाक आसता. Then we should all ensure that like a small child, we have to take care of this on day-to-day basis and make sure that the plant grows beautifully. As it is very, very important that trees give a lot of beauty, a lot of fresh and everything. And as I said, as Matson has said, in fact, even Aldana village has been said to be the most beautiful village in the world. पूण आयज सडनली पळयता ह्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी हांगा सेलेब्रेट करता. गव्हर्मेंटूय आपणाच्या परीन बाबा तूं झाडां व्हरा झाडां लाया म्हणून दिता, एक पर्यावरण राखा म्हणून. पूण सेम टायम काही एरिया ते अशें नोटिफाय करता बाबा तुमी कॉन्क्रिटायजेशन करा. अर्बनायजेशन मीन्स कॉन्क्रिटायजेशन. जेन्ना कलांगूट सारकी एक प्रिस्टीन विलेज इज इज वर्ल्ड नोन विलेज फॉर द ट्युरिजम, ती तर आमी अर्बनायज करूंक लागले जाल्यार हांगा ट्युरिजम फुडें येवपाचें ना. बिल्डिंग्यो खूब जाल्या, लोक कलांगूट येता फकत बरी बीच आहा, बरें एनवायरमेंट आहा म्हणून कलांगूट येता. पर्यावरण दिसाक मंत्री काब्रालान इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम लॉन्च केली. गोंयांत पर्यावरण सांबाळपाक खंय सरकार वेगवेगळ्या पावंड्यार काम करतले. राज्यांत मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक गाडयो वापरच्यो म्हण सरकारान कन्वर्जन एनर्जी कंपनी कडेन कबलात करून सबसिडी दिवपाचें थारायलां. मॅरेज कावन्सिलिंगाच्या विशयाचेर व्हाईट पेपर काडून मुख्यमंत्र्याक धाडपाचें थारलां. CZMPच्या ड्राफ्ट प्लानाचेर 6 वा 8 जुलयाक जनसुनावणी जावं येता. The mandate for signing is the Government of Goa mandates CSL to act as a program manager for the scheme and disperse the state subsidy to OEM, which shall be passed on to the consumer by reducing the cost of the vehicle. Our dream is to have the cost of the vehicle of an electrical vehicle in all sectors lesser than the diesel or petrol vehicle which is available of a similar nature in the state of Goa. We have tied up today with the MOU where they will bring in try to bring manufacturers of vehicles to Goa, electrical vehicles in Goa. They will also try to bring in manufacturers of your charging stations in Goa. Environment Day and the theme today of restoration, which is there for the next 10 years. We all, as people of Goa, we should all be part of restoration work, because sustainability in both forms, whether it is in the form of development or economic interest, we have to go hand in hand. People will make a lot of allegations. There are pros, cons, all types of allegations which are being made. But we also as a human race has to go forward. We also as a human race require all the comforts, but also because of ever-growing population of the country, a lot of things which happen in the ecological front, in the environment front, which should not happen. But how to go hand in glove and with the system of protecting the environment is what we will all venture to do on this particular day. दक्षिण अस्तंत मॉन्सून गोंयांत पावलो. गोंयची शीम हुपून फुडें महाराष्ट्रांत सरकला म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता. 2 चक्रीवादळांक लागून मॉन्सून उसरा पावंक शकता म्हण पयलीं IMDन अदमास उक्तायल्लो. मात मॉन्सून थारिल्ल्या वेळांत फुडें सरकला. आयतारा उटंगार आसतलो, उपरांत पावसाचो नेट मातसो देंवतलो. 9 जुनाक सावन पावस परत नेट धरतलो म्हण वेधशाळेचो अदमास. So once the southwest monsoon has arrived, the rainfall distribution over Goa is going to continue in the widespread or fairly widespread distributions. Now today widespread distribution of rainfall was reported in the early morning. Now in the coming 24 hours, widespread distribution of rainfall, that means almost 100% of or 75 to 100% of the stations, rainfall reporting stations in Goa are expected to report rainfall in these 24 hours. Then rainfall distribution may slightly reduce after that. On 6th, 7th, 8th and 9th, IMD has forecasted fairly widespread rainfall distribution. That means 50 to 75% of the stations may report rainfall. So after its onset and then after around 48 to 72 hours, rainfall activity is going to slightly reduce before it's again picked up momentum in the next week by around 9th of June. Tomorrow there is probability of lightning at isolated places.
And in the coming days, like it was mentioned earlier, the rainfall activity may slightly reduce before it is again picked up by around 9th of June. तारवट्यां खातीर वाशिना दिवंक प्राधान्य दिवचे म्हण केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मांडवियान नमूद केला. वाशिना दिवंक ना म्हण तारवट्यांक त्रास जावपाक जायना म्हण तो उलयला. स बंदरांचेर तारवट्यां खातीर खासा मोहीम चालू केल्या. राज्य सरकाराक बरोबर घेवन गोंय, तामिळनाडू आनी केरळाक घेवंक तारवट्यांक वाशिना खातीर प्राधान्य दिवचे म्हण खातें खंय काम करता. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोव्यावर चारही दिशांनी कोरोनाचं आक्रमण झालं. रुग्णालयात तर काहीच व्यवस्था नव्हती. कोविडग्रस्तांवर उपचारही होत नव्हते आणि सरकारचा तर अजूनही पत्ता नाही. सरकार आहे तरी काय हेही समजेना. असं दिसतंय की गोवा सरकारनं कोरोनाच्या या अग्निकुंडात गोयकरांना बळी दिलंय. हॉस्पिटलमध्ये जागा मिळेल की नाही या भीतीनं लोक घरातच उपचार घेत आहेत. याचसाठी आम आदमी पार्टीनं सुरू केली आहे डॉक्टर हेल्पलाईन. जर तुमच्या घरात कोणाला कोरोना झाला असेल किंवा त्याची लक्षणे असतील तर घाबरू नका. आम्ही आहोत. कोरोना रुग्णाच्या कोणत्या चाचण्या करायच्या, कसले उपचार करायचे, त्याची काळजी कशी घ्यायची हे सर्व तुम्ही आमच्या हेल्पलाईनला फोन करून आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता. ही सेवा मोफत आहे. या कठीण प्रसंगात आम आदमी पार्टी प्रत्येक गोयकरासोबत आहे. आम आदमी पार्टीची डॉक्टर हेल्पलाईन आहे 7504750475. यावेळी गोव्यासाठी फक्त एकच आशा आहे, आम आदमी पार्टी. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. वॅक्सिनेशनाक कमी रिस्पॉन्स मेळटा ते पळोवन वॅक्सिनेशनाक पात्र आशिल्ल्यांची कॅटेगरी बदलत आसा. मुख्यमंत्री हे मानून घेता. दुसरे वटेन विरोधी आमदार वॅक्सिनेशना वयल्यान आक्रमक जावपाक लागल्यात. पर्वरीचो आमदार रोहन म्हणटा 100% वॅक्सिनेशन जायना तो मेरेन कर्फ्यू चालूच दवरात. केशी देवल्यो म्हण घाळ रावनाकात म्हण दोतोरांचो सल्लो. वॅक्सिनेशनाक रिस्पॉन्स कमी मेळटा म्हूण कॅटेगरीत सुदारणा करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. आज आम्ही पळयलें की वॅक्सिनेशनचो रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन एज ग्रुपा कडल्यान मेळोंक जाय तो कालूय कमी मेळ्ळो. बट आज त्या खातीर आयजूय एज ग्रुप म्हणजे 10 वर्सांची ज्यांची भुरगीं आसा त्या दोनूय पेरंट्सांनी मदर एंड फादर ह्या दोगांय जाणांनी नॉट ओन्ली ऑन 35 सेंटर जाल्यार आमची जी 82 सेंटर्स आसा म्हणजे ओरिजिनल सेंटर जे आमचे आशिल्ले त्याय सेंटराचेर आनी ह्याय सेंटराचेर खंयच्याय सेंटराचेर वचून त्यांनी वॅक्सिनेशन घेवं येता. जेणे करून आमी म्हटलां बेगिनात बेगीन आमकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय. त्या खातीर आमी हे फावटी टार्गेट एज ग्रुप जो आहा तो 10 वर्सां केल्लो. फाल्यां म्हणजे हे कंटिन्यू फुडें उरतलें. फुडलें वॅक्सिनेशन जाता म्हणसर 7 तारखेच्यान टॅक्सी, पायलट, रिक्षा आनी सी फेरर्स हांचे सुरू जाता. त्या ती 5 आनी 2 दीस आयज 10 तारखे 10 वर्साचे आमी एड केल्ले आहा. 100% वॅक्सिनेशन जायसर कर्फ्यू चालूच दवरात म्हूण पर्वरेचो आमदार मागता. लॉकडाउन का कर्फ्यू whatever you do, please take it out only after 100% people in Goa are vaccinated. हेच सगळ्या गोंयभर नित्य आमी करूंक सोदता. समज केलें जाल्यारूच लॉंग रनान आमकां हातूंतल्यान सेफ्टी आसा. आतां टायम आसा तांणी घरा घरांनी वचून तांकां घेवन वॅक्सिनेशन करून काडपाचें.
सो इलेक्शना वेळार जसो तुमी मनशाक भायर काडलो वोट दिवपाक तसोच आज भायर काड वॅक्सिनेट करपाक हें आज मंडळ दिश्टी पडना, कोण कार्यकर्ते दिश्टी पडना. म्हणजे जेन्ना जिवाचो खेळ आसता तुमी करचे ना आनी जिवा कडेन खेळपाचें आसता तेन्ना तुमी खेळटले फक्त मता खातीर. अँड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट वॅक्सिनेशन पॉलिसी समज फेल जाली जाल्यार हाजी पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकाराचेर आसतली. यू ओपन इट टू एवरीबडी एंड एनीबडी हू वॉन्ट्स टू गेट वॅक्सिनेटेड. तूं म्हणटा जुलयान इवन द सेंटर सेज बाय जुलय यू विल गेट मोर वॅक्सिन्स ऑर बाय जून एंड यू विल गेट मोर वॅक्सिन्स. जशें वॅक्सिन येता लेट अस वॅक्सिनेट. पूण आशिल्ले वॅक्सिनेशन्स तूं काडून दवरता आनी आज पर्यंत 10% सुद्दां अचीव करना. 45+ कॅटेगरी आय अंडरस्टँड दे हॅव 3 lakh plus vaccines available with them. Why people are not being vaccinated? And if 2.5 lakhs are there, distributed out. 18+ कॅटेगरीच्यान सुरवात कर आनी कोण येता तितल्यांक वॅक्सिनेट कर. एंटीजन आनी स्वॅब टेस्टिंगची रेट देंवोवपा खातीर सुदिनान प्लान सांगलो. कालूच हांवें एक सुतोवाच केलो की एंटीजन टेस्ट आनी स्वॅब टेस्ट अशे 2 टेस्टी आसता. आज पासून ह्या टेस्टीची किंमत 800 रुपया ते 2000 रुपया सर्वसामान्य मनशाक पडटा. हांवें काही लॅबॉरेटरीज जे आसा स्पेसिफायड लॅबॉरेटरीज इन गोवा तांचे कडेन डिस्कशन केलें आनी एक सुतोवाच केलो की तांकां ह्यो टेस्टी करपा खातीर मशीन दिवचें. आनी हें मशीन तांणी फुकट दिवचें न्हय. सादारण एका मशिनाक 20 लाख रुपया कॉस्ट आसा. हें मशीन EDC मार्फत तांकां दिवचें. 2% जे चीफ मिनिस्टर योजना आसा तातूंत इन्क्लूड करचें आनी 2% इंट्रस्ट लावन जो कोण 10% मार्जीन मनी भरतलो तांकां हें मशीन हाडपाक परमिशन दिवचें. जाल्यार म्हज्या म्हायती प्रमाणे स्वॅब टेस्ट आनी एंटीजन टेस्ट हे 500 रुपया पर्यंत सगळे येतले. केशी कमी मेळूंक लागल्यो म्हूण कोरोना सोंपलो अशें समजू नाकात. वाशिना घेयात म्हूण दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे नोडल ऑफिसराचो उलो. आतां पेशंट्स एडमिशन्स कमी जाल्ले आसात. नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू हॉस्पिटल तेय कमी जाल्ले आसात. आमची डेथ रेट जी आशिल्ली ती सामकी कमी जाल्ली आसा. हाजो अर्थ असो न्हय की सगळें सोंपलां. लोकांनी प्रत्येकान आपले वॅक्सिने घेवचेच पडटले आनी ताच्या बरोबर जे पळय आमचे प्रिवेंटीव एस्पेक्ट आसात ते प्रिवेंटीव एस्पेक्ट म्हळ्यार मास्क घालपाचे, सोशल डिस्टन्सिंग करपाचें. कोविडाक लागून आवय बापूय वा पालकांतलो एकलो कोणूय सोंपला आसत जाल्यार संबंदीत भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जाता. NCPCR तांकां मानसीक आदार दिवपा नदरेन यत्न करपाक लागल्यात. अशा भुरग्यांची नांवां बाल स्वराज पोर्टलाचेर घालात म्हूण NCPCRन खात्याक सांगला म्हूण गोंयच्या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान सर्क्युलर काडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर पिस्तुलां विकपी 3 जाणांक पणजे पुलिसांनी अटक केल्या. 30 मेक जाल्ल्या मारपेट आनी फायरिंगेचे केशींत ते आशिल्ल्याचो आरोप. पुण्यात तांकां अटक जाली. तांच्या कडच्यान गांवठी पिस्तुलां जप्त केल्यात. दुसरे केशींत क्रायम ब्रांची 2 लाख रुपयांच्या ड्रग्सा सयत एका काश्मीरी तरणाट्याक धरलो. 30 मेक जाल्ल्या फायरिंग आनी मारपेट केशीचो सोद घेतना पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तुलां विकपी गँगाच्या 3 जाणांक अटक केली. पणजे पुलिसांनी पुण्या वचून कोल्हापूरच्या राहुल प्रकाश जाधव, पुण्याच्या तौफीक जिलानी शेख आनी कुणाल चंद्रसेन गायकवाडाक अटक केली. तांचे कडच्यान 3 पिस्तुलाय जप्त केल्यात. दुसऱ्या केशीत क्रायम ब्रांचीन ड्रग्स केशीत मनसूर अहमदाक अटक केली. तो श्रीनगरचो. ताचे कडच्यान गांजा, चरस, LCD, कोकेन आनी हेर ड्रग्स मेळून 2 लाखांचो ड्रग्स जप्त केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. क्लिनिकल ट्रायली उपरांत आतां रेडकार हॉस्पिटलांत कोव्हॅक्सिन वाशिनां दिवपाक सोमारा 7 जूनाक सावन सुरवात जाता म्हण क्रोम क्लिनिकल रिसर्चाचो संचालक दोतोर धनंजय लाडान जाहीर केलें. 2 ते 18 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर कोव्हॅक्सिनाची क्लिनिकल ट्रायल गोंयांतूय फुडल्या सप्तकाक सुरू जातली म्हण तो उलयला. We are starting Covaxin vaccination in Redkar Hospital, Dharwad, Goa. In the last year, we innovated this vaccine. We take part in the clinical trials, and lot of Goans gave their good participation in clinical trial, and now I succeed to launch this Covaxin for the emergency use. So there is a less production in India of these vaccines.
So majority of states are not covered. So even there is less coverage of vaccination in Goa. So we are taking this initiative to start 2 or 3 sites in the Goa, where initially we are starting this Redcar Hospital. Everybody who want to take part, they should book their vaccinations or book their appointment by COVIN app, and then they can come at a given time. Then in the next week we are also planning to start in Panjim Center as well as in one Arambol Center. We will apply to the Head of Health Services for a COVID vaccine center code, CVC code, and then we will supply in this other 2 centers also. केप्यां नव्या युथ काँग्रेस कमिटीची स्थापना जाली. तरणाट्यांनी ह्या पक्षांत प्रवेश केलो. हरमलचो झेडपी रंगनाथ कलछांवकारान साईबाबा देवळाच्या ब्युटिफिकेशनाचे काम सुरू केले. आमदार दयानंद सोपटेन मोरजे शेतकारांक सारें आनी बियाणी वाटली, जाल्यार मांद्रेचो मोगोचो फुडारी जी तारोलकारान शेतकारांक अर्थीक मजत दिली. शेतां नांगरपाक सुरवात. पळोवया गोंयभरच्यान एक एक खबरो. डेव्हलपमेंट करपा खातीर आपण गेलो अशें म्हणून सांगलें. म्हणजे कोण तो गेलो त्या दिसाच्या केप्यां मतदारसंघात एक कोंकणी निर्माण केली, वेलकम तयार. आता वेलकम भरून काडप ही जबाबदारी तुमची आसा, बाब एल्डराची आसा, बाब भाऊची आसा. हे आमचे आमदार ज्या पद्दतीन थंय स्वताक तेंच्यांनी विकून घेतलेले, जितको पयसो बीजेपीन तांकां विकतो घेवपाक थंय खर्च केल्लो, तितके जर आज पॅन्डेमिकान आज समज पयशे खर्च केल्ले, आज लोकांचे जीव वाचू शकतले आशिल्ले. तुमकां आज सगळ्यांक पावर मेळ्ळो आसा. पावर 2 भशेन आसा. तुमच्या आयज गोंयांत जो आमी काँग्रेसचो पट्टो घातला, तो पट्टो म्हणजे ताका एक ताकद आसा, ताका एक हात आसा, ताका एक इतिहास आसा. गेल्या वर्सा काही गावांनी नुकसान झाले, भात पिकले, खूप झडून गेले. ही गोष्ट जावची न्हू. ती गोष्ट जावची न्हू हाचे खातीर उपाय म्हणजे हार्वेस्टिंग मशीन आमचे आसचे, आमदाराचे न्हय. आमदार फक्त घेतलो पण तुमचे शेतकऱ्याचे आसचे. पूण ते ट्रॅक्टरा बरोबर हार्वेस्टर मशीन सुद्धा अवेलेबल करून दिवपाची इच्छा. कारण शेवटी हांव एक शेतकऱ्याचो भुरगो. अजूनही 25-30 खाणी दर वर्सा शेत म्हणजे भात पिकयता. म्हाका खबर आहा शेत करता आसतना शेतकऱ्यांक अडी अडचणी कश्यो आहात तेची जाणीव आहा. त्यांची इतकी हे ना तरी सुद्धा हांव ह्या देवाच्या समोर ताका रिक्वेस्ट करून सांगता की तेंचे कडेन ते सुद्धा काम लोकांचे जावचे, जेणे करून आयज ज्या पदाचेर ते आसात थंयसर तेंच्यांनी आणखी एक स्टेप फुडें आसचे. ते जेंचे बड्डे आहा, वाडदिवस आहा, त्या निमतान तांकां एक गिफ्ट म्हणून गांवांक एज अ गिफ्ट म्हणून जावं डेव्हलपमेंट सुरवात करपाचें आमी जे धैर्य धरलेलें आहा ते आमी सुरवात ह्या हरमल गांवांतसून केल्लेली आहा आनी ते बीन केरी गांवांतसून केल्लेली आहा. आणि बरें दिसता की साईबाबाच्या प्रांगण म्हणजे देवळाचें ब्युटिफिकेशन जें आहा, कितें उरलेलें काम आहा पळयता पळय, ते ब्युटिफिकेशन करपाक आमकां जी संदी दिल्लेली आहा जिल्हा पंचायतीक, जे जिल्हा पंचायत फंडान कडसून तुमकां सगळ्यांक हांव म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पेडण्या पुतळो आसा खरो, मात केन्नाय फुलां घालून आर्गां ओंपतलो जाल्यार थंय इस्कात नाशिल्ली. ही गजाल लक्षांत येतनाच मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकारान थंय इस्कात घालून दिली. गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन आंबेडकराच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली आणि आर्लेकाराचे उपकारय आठयले. चालण्यासाठी खूप आम्हाला गेल्या 14 एप्रिलला या खूप वाईट वाटलं, खूप मनाला वेदना झाल्या. तसे आमच्या बरोबर कोरगावकर माजी सरपंच कोरगाव पंचायतीचे बऱ्याच वर्षापासून तुमचे सर्वांचे संबंध आहेत आमच्याबरोबर, आम्हाला तुम्ही मदत करतात, हे खूप बरं आहे, चांगलं आहे. जे प्रवक्ते जे असतात तर त्यांचे सगळ्यांचेच मी सगळे पत्रकार भाव जे असतात पेडणे तालुका पेडणे हे बऱ्यापैकी हे जे तेजी भरभराट जावपाक जाय, नोकरी मेळपाक जाय आणि उन्नती जावपाक जाय, अशा तरेचे ते काम जे आसा खरोखर तुम्ही कराल अशी एवढी आशा बाळगतो. एप्रिलाक आमी आंबेडकर जयंती करपाक हांगासर येयल्ले ना खूब त्रास जालो की
जाणटो मनीस आशिल्लो ताका चडपाक मातसो त्रास जालो. हे पयलीं आमी पत्रकार भावान आमचो आसलो हांगासर, तेणें पळयली हांगासर आनी तेणें गजाली चड चोर हे केली आनी बेगींतल्या बेगीनूच तेणें ही सीडी घातली. हेका लागून हांव पयलीं प्रवीण आर्लेकर सराचे धन्यवाद म्हणटा की तेणें कांयच वेळा भितर हें केलें. आमकांय कळोंक ना की ही सीडी केन्ना जाली ती. म्हाका काका येवन म्हणूंक लागलो की सीडी घातली. हांवें म्हणलें आमी आतांच उलयताले ते गजालीचेर आनी जालें. आयज हांगासर म्हाका एक धाकटीशी संदी दिल्ली आसा ती हांवें आयज पूर्ण केल्ली आसा. ती हांगासर रेलींग आनी तांकां सीडी जाय आसली ती म्हाका खूब उमेद भोगता कितें हे म्हाका तेंच्यांनी सांगलें आनी हांव कितें तरी काम करूंक आनी फुडें सरलो आनी इतली उमेद दिसता कितें आमचो बाबा साहेब आंबेडकराच्या कामांसूनच हांव असो फुडें सरतलो आनी फुडें हांव खूब अशे गरीबशे लोक आहा पळय ते गरीब लोक हांगा पेडण्यान अशें दिसचें ना केन्नाच. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमनी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.